24 वरां भितर मुख्यमंत्र्याच्या भलायकेचेर हेल्थ बुलेटिन काडले ना जाल्यार काँग्रेस रस्त्यार देंवतली। प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या आंदोलनाच्या निर्णयाक काँग्रेस विधिमंडळ पक्षानूय तेंको दिला। चवथ लागीं पावली, स्ट्रीट लायटीची आनी रस्त्याची कामां मात जायनात। सरकार वडोवपाचो काँग्रेसीचो प्लान ना, मात सध्या मंत्र्यांच्या गैरहजेरेंत सचिवालय शिमेंत्री कशी दिसता। प्लॅन वर्क आणि 3 करोड नॉन प्लॅन वर्क म्हणजे 28 कोटी जर अशी धरीत दर वर्साक जाल्यार दोन्ही वर्सांनी म्हणजे 56 करोड एक मतदारसंघात कामां जावंक जाय आशिल्ली। जाल्यार आयज जर पळय थोडी कामां जर सोडीत काही क्वचित कामां सोडीत जाल्यार चडांत चड मतदारसंघांनी कामां जालें नात। लायटीच्या बाबतीत पळयत जाल्यार आख्खी गोंयभर म्हणटा अशें म्हाका दिसता ही चवथ काळखां वयतली काय दिसता। गोंय राज्य सीएम ते आमकांय तितली जबाबदारी आहा, त्यांच्या हेल्था बद्दल आमकांय काळजी आसा। म्हणजे त्यांच्या हेल्थाची बाबा किती प्रगती जाता, कशी किती जाता हे आमकांय कळपा जाय। बरोबर त्यांच्या ताणे म्हटलेले 24 वरां भितर नाही रे बाबा ताणे सेम टाइम 24 दिसांत म्हटल्यार करूंकूच जाय अशें ना, पूण वी हॅव टू डू इट। 24 कंपल्शनल पार्ट ऑफ 24 वरां भितर बट इट इज कंपल्शनल पार्ट ऑफ CLP ऑल्सो दॅट वी मस्ट अकंपनी देम अँड सपोर्ट देम। असतले पार्टी बरोबर आमी आसात न्ही, अरे ऑफकोर्स पार्टी आणि CLP आमी सेपरेट ना केन्ना। कन्सिडर टू द पार्टी। काँग्रेसीचो नुवेचो आमदार म्हणटा सद्याक सगळ्यांत चड खाती सांबाळपी मुख्यमंत्री आनी बाकीचे मंत्रीच ना। सचिवालय सिमेत्री कशी दिसता, मात सरकार वडोवपाचो काँग्रेसीचो प्लान ना। गव्हर्मेंट टॉपल करपा नाका, आतां हो गेलो हा हो धुलो आतां आपशें वयतलो ताका टॉपल करपा नाका। सर यू थिंक इट इज खूंय केन्ना आमी सेक्रेटेरिएटा वयताय कितें काम करून गेले जाल्यार सेक्रेटेरिएटान गेल्या एक सिमत्रीन गेल्या बाराव जाता, कोण मिनिस्टर ना काय ना, लोक दिकना। प्रुडंटा खातीर तुकाराम मराठे आनी विक्रम नायक। पर्यावरणाक मारक घातक कोयर करपी उद्देगांचेर प्रुडंटान केल्ल्या रिपोर्टा उपरांत कारवायेचे दिशेन प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्यो हालचाली सुरू जाल्यात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळान मेळून असल्या सगळ्या उद्देगांचे इन्स्पेक्शन करतले। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोयच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडच्यान धोकादायक वेस्टाच्या विल्याविशीं केल्ल्या कारवायेचो रिपोर्ट मागला। फेब्रुवारी आणि एप्रिल 2018 सेंट्रल पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आणि राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान मेळून धोकादायक कोयर करपी उद्देगांचे इन्स्पेक्शन केल्ले। चडशे उद्देग धोकादायक वेस्टाच्या विल्याविशीं निर्देश पाळनात म्हूण इन्स्पेक्शनात नदरेक आयला। आता केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान गोयच्या बोर्डाक निर्देश दिल्यात। प्रदूषण नियंत्रण मंडळान सगळ्या उद्देगांचे इन्स्पेक्शन करून कारवायेचो रिपोर्ट दिवचो म्हूण सांगला। धोकादायक कोयऱ्या विल्याविशीं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डान दिल्ले निर्देश गोयचो पोल्युशन बोर्ड घेवन बसला म्हूण प्रुडंटान हालींच रिपोर्ट केल्लो। आता राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळ, इंडस्ट्रियल वेस्ट मॅनेजमेंट असोसिएशन आणि घातक वेस्ट लँडफिल ऑपरेटर मेळून एकठांय इन्स्पेक्शन करतले। ही टीम गोयच्या सगळ्या घातक वेस्ट तयार करपी युनिटांचे इन्स्पेक्शन करतली। त्या खातीर बेंगलोरच्या पॅराडायम एनवायरमेंटल स्ट्रॅटेजीस प्रायव्हेट लिमिटेडाक सल्लागार एजन्सी म्हूण नेमल्या। ते राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक रिपोर्ट दितले। उपरांत तो रिपोर्ट केंद्रीय बोर्डाक वतलो। सोमारा सावन सगळ्या उद्देगांक घातक वेस्टा विशीं नेम पाळूंक नोटीस धाडटले। राज्यात सुमार 1409 घातक युनिट्स आसात आणि ते वर्साक सुमार 24,796 मेट्रिक टन घातक वेस्ट सोडटात। सुत्रां सांगतात त्या प्रमाण ह्या उद्देगांचे स्क्रॅप वाल्या कडेनूच रॅकेट चलता। भायले भायर डिस्पोज, विलो लावपाची आनी कटकट ना। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी। घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक।